नमस्कार, पळूया प्राइम खबरो। एंट्री टॅक्साचे परत कोफुसाव 12 मे सावन भायल्यान येवपी म्हाल आंतरराज्य प्रवासी येरादारी बंद। ऑल इंडिया मोटर ट्रान्सपोर्ट काँग्रेसीचो थाराव, गोयच्यो गाडयो आडायतले। कानोळकार म्हणटा 2 दिसान ट्रान्सपोर्टरांक पास। गोयचे मायनिंग बंदीचो प्रश्न सुप्रीम कोर्टान फुडले 2 महिने हुमकळो। मायनिंगावेली बंदी काडूंक कोर्टाचो न्हयकार। जुलयाचे दुसरे वा तिसरे सप्तकान खोलायेन सुनावणी। गोयचो मायनिंग पीपल्स फ्रंट दिल्ली मेळो केंद्रीय अर्थमंत्री पी चिदंबरमांक। अर्थमंत्री म्हणटा पॅकेजी खातीर गोय सरकाराचो जाय रीतसर प्रस्ताव। मायनिंगांतल्या लोकांचे रिणाचे प्रस्नान लक्ष घालपाचे उतर। कर्नाटकान काँग्रेसीन भाजपाचो धुवर करून गड घेतलो ताब्यान। 120 सीट काडून काँग्रेस स्वताच्या बळग्याचेर सत्तेर। भाजपा 110 वेल्यान 40 बाबत प्रशासन येडियुरप्पाचे बंड भाजपाक बादले। पेडणे न्हयबाग न्हय लागसार साकवान टँकर उमतलो। मध्यान अपघात। टँकर हरियाणाचो। ड्रायव्हर आणि क्लीनर आगताक पिड्डेर। टँकर गोंयासावन वतालो वखदा घेवन। आणि गोयन इंजिनियरिंग आणि फार्मसी डिग्री खातीर कॉमन एंट्रन्स टेस्टीक 3000 भुरगीं। गोयभर 10 केंद्रांनी बुधवार आणि बिरेस्तारा चलतली परीक्षा। निकाल 15 मे मेरेन लागपाची शक्यताय। खबरो विस्तारान। गोयचे एंट्री टॅक्साचे परत कोफुसाव जाला। 12 माया सावन गोंयान भायल्यान येवपी म्हाल तशेंच प्रवासी येरादारी बंद करपाची शिटकावणी ऑल इंडिया मोटर ट्रान्सपोर्ट काँग्रेसीन दिल्या। गोयचे ट्रकूय भायर आडायतले। बुधवारा पणजे जाल्ले ट्रान्सपोर्टर्स काँग्रेसीचे बसकेन हो निर्णय जालो। आंतरराज्य बसवाल्यांनी हे संपाक तेंको दिला। फाटले फावट ट्रान्सपोर्टर संपार गेल्ले तेन्ना एंट्री टॅक्सान सवलत दिवपाचे उतर मुख्यमंत्री पर्रीकारान तांकां दिल्ले। हॉर्टिकल्चर महामंडळाचो किरण कानोळकार म्हणटा 1-2 दिसान ट्रान्सपोर्टरांक पास दितले। ऑल इंडिया मोटर ट्रान्सपोर्टर्सांची बुधवारा पणजे बसका जाली। 12 मायाक सावन शेजारच्या राज्यांतल्यान गोंयान येवपी म्हाल येरादारी बंद करपाचो निर्णय घेतला। ऑल इंडिया मोटर ट्रान्सपोर्टर काँग्रेसीचो अध्यक्ष बलमिल्कीत सिंगान हे मीडियाक सांगले। एडजॉइनिंग स्टेट्स हैं, कर्नाटका है, महाराष्ट्र है। कोल्हापुर के हमारे अध्यक्ष, महासंघ के अध्यक्ष, सतारा, सांगली, पूना, उन्होंने भी अपनी तैयारी बताई है। मैं आज ये प्लेटफॉर्म से ये घोषणा करता हूं कि ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस इसका समर्थन करती है और देश से कोई भी तरह की गाड़ी या वो पेट्रोलियम की हो या ट्रक हो या टैंकर हो या एलपीजी हो या मिल्क हो या वेजिटेबल हो, कोई भी 12 मिडनाइट से गोवा में प्रवेश नहीं करेगी, ऐसा मैं ऐलान करता हूं। गोय सरकाराच्या प्रवेश कर लावपाच्या निर्णयाक ट्रान्सपोर्टरांनी खर विरोध केला। प्रवेश कर लायिल्ल्यान फाटल्या म्हयन्यान ट्रान्सपोर्टर संपार गेल्ले तेन्ना एंट्री टॅक्सान सवलत दिवपाचे उतर मुख्यमंत्री पर्रीकार आनी येरादारी मंत्री सुदीन ढवळीकारान तांकां दिल्ले। 8 मे मेरेनचो प्राझ तांचेकडेन मागिल्लो, पूण मुख्यमंत्र्याक आपले उतर पाळूंक अपेस आयला अशें ऑल इंडिया मोटर ट्रान्सपोर्ट काँग्रेसीचो अध्यक्ष म्हणटा। प्रवेश कर लावपाचो निर्णय बेकायदेशीर अशेंय ताणें सांगलें। उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि 8 तारीख तक या 10 तारीख तक हम जो एसेंशियल कमोडिटी है उनको एग्जेम्प्ट करेंगे और आपको कुछ कंसेशनल पासेस देंगे और जो भी उचित कार्रवाई करनी है इसको वापस करने की उसके बारे में प्रयास करेंगे। आज तक हमें सीएम से तरफ से कोई कम्युनिकेशन आया नहीं है। हमने उनको निवेदन किया था, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को निवेदन किया था कि आप हमारी कन्वेंशन का हिस्सा बनिए और जो मुद्दा पूरे देश भर में ये उभर के आ रहा है इसके बारे में आपके क्या ख्याल है वो रखिए। महाराष्ट्राचे ट्रान्सपोर्टर संघूय संपान वांटेकार जातले। 12 मे सावन महाराष्ट्र आणि कर्नाटकांतल्यान म्हाल घेवन ट्रक वा बशी गोंयान येवच्यो ना
आनी गोंयचे ट्रक वा बसींकूय भायर आडायतले अशें संघाचो अध्यक्ष प्रकाश दळवीन मिडियाक सांगले. आम्ही 12 तारखेला रात्री 12 पासून महाराष्ट्रातलं एकही किंवा या राज्य देशातलं एकही वाहन, मग ट्रक असो, बस असो, टेम्पो असो, कुठलंही वाहन गोव्यामध्ये येणार नाही. आणि गोव्याचं यानं काय करणार? गोव्याची वाहनं आमच्याकडे येऊन देत की आम्ही ती थांबवून ठेवू. त्यांना तुम्ही परत आम्ही त्यांना जोपर्यंत हा टॅक्स कमी करत नाही तोपर्यंत आम्ही त्यांना तिकडून सोडणार नाही. सगळे बसी तुका स्ट्रायकार वयतले. गोंयचे जावन ते महाराष्ट्रा जावन त्या कर्नाटका जावन सगळे बसी स्ट्रायकार वयतले. सरकार 10 माय मेरेन ट्रान्सपोर्टरांक सवलतीचे पास दिवं शकता अशें गोंय फळोत्पादन उदरगत महामंडळाचो अध्यक्ष किरण कानोळकारान सांगले. आमी गव्हर्मेंट सायडीसून सांगला तांकां 10 तारीख मेरेन तेंचे जे कितें पास वाटप आहा कितें पळय म्हणजे पास सिस्टम करतली ते जातले म्हणून सांगला न्हू. म्हाका खाली तूं जर विचारशी न्हू तुमी कितें अरेंजमेंट करूंक शकता भाजी हाडपाचो जाल्यार तेच म्हजेर आहा न्हू. पूण ते अजून मेरेन तितले सिरियसनेस येवंक ना गोश्टी. जेन्ना येतले तेन्ना आमी तेजेर विचार करतले. गोंयचे काँग्रेस म्हणटा गोंयचो एंट्री टॅक्स भाजपाक कर्नाटकानूय बादलो म्हूण भाजपान मार खाल्लो. हांवें खंय तरी मिडियाचेच वाचिल्लें, अडवाणीन रिक्वेस्ट केल्लें किंवा सजेशन केल्लें की एंट्री फी आसा ती घेवची न्ही अशें राजनाथ सिंह. पूण हांगसर आमचें सरकार जें आसा तें इतलें हटवादी आसा इतलें ना म्हटलें. तातूंतल्यान हांव अशें म्हणलें कंटाळून जनतेन बीजेपीच्या विरुद्ध दिल्लो हो निकाल आसा. फाटले फावट ट्रान्सपोर्टर संपार गेल्ल्यान भाजी आनी हेर जीवनावश्यक सामानाक उजो पेटिल्लो. आतां ट्रान्सपोर्टरांच्या संपाक आंतरराज्य बसवाल्यांनी तेंको दिला. प्रस्न तडीक लावंक सरकारा कडेन फक्त 3 दिसांचो प्राझ आसा. रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी प्रुडंटा खातीर. गोंयचे मायनिंग बंदीचो प्रस्न सुप्रीम कोर्टान आनीक 2 म्हयने हुमकळ्ळो. गोंयचे केशीचेर खोलायन सुनावणी जुलैचे 2 वा 3 सप्तकान घेवपाचें सुप्रीम कोर्टान थारायला. अंतरीम बंदी काडूंकय न्हयकार दिला. बुधवारा गोंयची केस सुप्रीम कोर्टान आयली तेन्ना ग्रीन खंडपीठान सगळे याचिकादारांच्यो बाजू वयले वयर आयकून घेतल्यो. 1.5 म्हयनो कोर्टाक सुटी आशिल्ल्यान बद्द जुलयान सुनावणी घेवपाचें थारला. हाका लागून मायनिंग पावसाळो धरून फुडले 4 म्हयने बंदूच उरतली. गोंयची मायनिंग केस बुधवारा सुप्रीम कोर्टान सुनावणेक आयली. याचिकादारांनी कोर्टान युक्तिवाद केलो. गोंयचे केशीचेर सुनावणेक 9 ते 10 दीस लागतले अशें अमिकस क्युरी ॲडव्होकेट हरीश साळवेन सुप्रीम कोर्टाक सांगलें. सुप्रीम कोर्टान गोंयचे मायनिंग केशीची सुनावणी फुडें धुकल्ल्या. आतां सुनावणी जुलैच्या 2 वा 3 सप्तकांत जातली. कोर्टाची सुटी फुडल्या सप्तकांतल्यान सुरू जाता आनी कोर्ट बद्द 1 म्हयन्या उपरांत बसतले. गोंयच्या मायनिंग केसीचेर खोलायन सुनावणी घेवपाची गरज आसत जाल्यार केशीचेर हे 2-3 दिसान निकाल लागूंक शकना अशें मत सुप्रीम कोर्टान उक्तायलें. कोर्टान याचिकादार गोवा फावंडेशनाक प्रतिवाद्याचे दाव्याचेर 4 सप्तकां भितर जाप दिवंक सांगला. मायनिंगांतल्या याचिकादारांच्या प्रस्नाक केंद्रीय उच्चाधिकार समिती जाप दिवंक शकता अशें सुप्रीम कोर्ट म्हणटा. पोरू ऑक्टोबरा सावन गोंयचें मायनिंग बंद आसा. गोवा फावंडेशनान शाह आयोगाच्या अहवालाच्या आदाराचेर सुप्रीम कोर्टान ही याचिका घाल्ली. शाह आयोगाचो अहवाल आयल्या उपरांत गोंय सरकारानूय मायनिंग स्थगीत दवरिल्लें. रिपोर्टर महेश गाडी प्रुडंटा खातीर. इतले मजगती गोंयचे मायनिंग पीपल्स फ्रंटाचे शिष्टमंडळ दिल्ली केंद्रीय अर्थमंत्री पी चिदंबरमाक मेळ्ळे. गोंयचे मायनिंग लोकांक पॅकेज जाय आसत जाल्यार राज्य सरकारान केंद्राक तसो रितसर प्रस्ताव धाडचो पडटलो. अजून मेरेन तसो कांयच प्रस्ताव येवंक ना अशें चिदंबरमान म्हणलां. मात मायनिंगांतल्या लोकांचे रिणाचे प्रस्नान आपूण लक्ष घालता अशें तांणी म्हणलां. फ्रंटाच्या शिष्टमंडळाची यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी कडेन मात गाठभेट जाली ना. Finance Minister, he listened to the proposal, this thing. He heard what we said and whatever the arguments we put forward. And then what he said is that whatever your points are there for restructuring, etc., that from finance side we'll give proper instructions to the bank. But if you want a package for Goa, then it has to be a concerted decision between the Prime Minister and all the ministries. So then in Sangla ki let the Chief Minister approach the central government, and then Prime Minister definitely will call for a meeting between the concerned ministries, and accordingly take a sympathetic view, and we can work out something. Okay. It has to come through Prime Minister to me.
कर्नाटकान काँग्रेसीन भाजपाचो धुवर करून गड परत ताब्यात घेतलो. 120 सीट काढून काँग्रेस कर्नाटकान स्वताच्या बळग्याचेर सत्तेर आयल्या. भाजपा फाटले विधानसभेतले 110 आमदारावेल्यान गडगडून 40चेर पावला. कर्नाटकातले मायनिंग स्कॅम आणि येडियुरप्पाची कर्नाटक जनता पार्टी भाजपाक बादली. येडियुरप्पाच्या पार्टीन फक्त 6 सीट काढले, जाल्यार JDS 28 आमदारावेल्यान 41चेर पावलो. भ्रष्ट आणि बाबत प्रशासनाक लागून कर्नाटकान भाजपान मार खालो अशी प्रतिक्रिया राजकीय जाणकारांनी उक्तायल्या. Congress has a clear mandate to govern for another 5 years. I thank all the voters of Karnataka for having given clear majority to Congress party. I don't think there's any message from Karnataka to the center. I think the message to all political parties is that the people watch us very closely and very carefully. And we have to deliver. Today, the outcome of Karnataka elections, it's certainly disappointing. But at the end of the day, we have lost elections in Karnataka, and we have to see that there has to be a fine balance, that we meet the aspirations of the people of the state, we bring in good governance, we are accountable to the people, and that the politics should be good enough, which should be accepted, and the leadership. आमदार निवडून एक पक्षाचे आणि एक ॲब्सोल्यूट मेजॉरिटी कर्नाटकातलं नक्कीच 10 वर्षाच्या नंतर हे जातात. त्यामुळे एक सणसणीत चक्रात बॅकलॅश ऑन BJP ज्या पद्धतीने कर्नाटकात सरकार हाताळले आणि ज्या प्रकारची बंडाळी त्यांच्या पक्षाने भितर आणि जे विषय त्यांनी हाताळले तातूंतल्यान हांव सगळें कंटाळून जनतेन BJPच्या विरुद्ध दिल्लो हो निकाल आसा. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.